आयताराच्या मिसाची वाचपां प्राचीत कालाचो तिसरो आयतार बी वो दुसऱ्या वर्साक पयलें वाचप मोठवी आकारान सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप अवेसवर 20 बोळी 1 ते 3 7 आनी 8 12 ते 17 त्या दिसांनी देव हें सगलें उलयलो ताणें म्हटलें हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणांच्या बिराडांतली भायर काडली म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव सापसुबें घेवं नाकात कित्याक आपलें नांव सापसुबें घेता त्या मनशाक सर्वेस्पोर देव कास लायनासतना रावचो ना सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात सर्वेस्परा तुमच्या देवान दिल्ल्या देसान लांब आवक तुमी भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात जिवेशी मारूं नाकात पोदबार करूं नाकात चोरूं नाकात तुमच्या पेल्याचेर लोतीक गोबाय दिवं नाकात तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा धरूं नाकात तुमच्या पेल्याचे बायलेची व ताच्या चाकराची व चाकोरणीची व ताच्या बैलाची व ताच्या गाडवाची व खंयच्याच ताचे वस्तूची आशा धरूं नाकात देवाचें उतोरें अंतर्गीत जोबाब सोम्या तुजी उतरां सासणांच्या जिविताची सर्वेस्पराची समर्थ सर्व बरी जिविताची घोटाय सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेणट्यांची जानवाय जोबाब सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष सर्वेस्पराचो हुकूम स्पोश्ट उजोळ दोळ्यांचो उजवाड जोबाब सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगले नितीचे जोबाब सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची भांगरा परस निर्बेल भांगरा वोन काळजाक तांची आस मनवा परस उलयतल्या मोवा वोन उदीक ते गोडवे जोबाब सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची दुसरें वाचप भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप अवेसवर पयलो गोळी 22 ते 25 बाबा भयणीनो जुदेव लोक कुणा मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता पूण आमी परगोडटाव तो कुर्सार किलायल्लो क्रिस्त हो जुदेवांक खांटालो आनी ग्रीकांक पिशेपण पूण देवाचें आपोवणें आसा तांकां जुदेवांक तशें ग्रीकांक तो क्रिस्त देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जाणवाय परस ओदीक शाणी आनी जें कितें देवाची वसोकताय दिसता तें मनशाच्या बोला परस ओदीक बोलिस्त देवाचें उतोरें उद्गार देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो ताचेर विस्वास ठेवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा शुभ वर्तमान जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अवेसवर दुसरो बोळी 13 ते 25 जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली जेजू जेरुसलेमाक गेलो देव मंदिरांत बैल शेल्यो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले ताणें दर्याची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळ्यां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले सावकाराचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमतिले पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हटलें हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो जुदेवानी ताका म्हटलें अशें करूंक
तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणा तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हे मंदिर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दिता. जुदेवानी ताका म्हणलें, हे मंदिर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलोल्यांतलो पुनर्जीवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हटलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलोल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास दवरलो. पास्कांचे परबेक तो जेरुसलेमांत आसतना ताणें केल्ल्यो कुणा पळोवन हुस्को लोकांन ताचेर विस्वास दवरलो, पूण जेजून जाल्यार आपलो विस्वास ताचेर ठेवलो ना, कित्याक तो सगळ्या मनशांक वळखतालो आनी मनशा विशीं कोणाचेच साकेची ताका गरज नासली. मनशाच्या मनांत कितें चलता तें ताका थाबें आसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी.